9 जानेवारी हो आमचो विधिकार दिन. त्या दिसा खुबश्या विशयाचेर चर्चा जाली आणि ती एक निर्णय जालो की प्रामुख्यान 2 विशया संदर्भातली चर्चा परत एकदा जावची अशा प्रकारचा प्रस्ताव त्या वेळार आयलो. तातूंत एक विशय आशिल्लो म्हादय संदर्भात आसा न्ही ती ताजी एक सविस्तर चर्चा एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, एक्स MP तांचे कडल्यान व्ह्यूज घेवचे, तांचे डिस्कशन पार्टिसिपेट जावचे. तो ते एक ओपिनियन आशिल्लें. दुसरें ओपिनियन आशिल्लें की गोंयचे जमनी संदर्भातले विशय आसा न्ही त्या विशया संदर्भात चर्चा जावची. आनी आज 27 तारखेक ताची मिटींग आमी दवरली. आमचे बरेच एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, बाकी सगळे एक्स MP आणि प्रेसिडेंट MLAs आणि आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर्स सगळे चर्चा हाजेर सविस्तर जाली. आणि म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें की विधानसभेंतली चर्चा हांव पळयली आणि आज निर्मलाताई आणि बाकीच्यांनी अत्यंत जे सिनियर मेंबर आसा तांणी खूब अभ्यास केल्लो आसा. अशा तरेची एक बरी डिबेट आणि ह्या डिबेटाचे कंटेंट जे आसा न्ही ते तांणी सगळे सरकाराक धाडचे. म्हणजे एक करता आमी ह्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान जे एक्स MP, एक्स आमदार असले सुद्दां तांच्या गोंयच्या विधायक जे गोष्टी खातीर तांचो कसो उपेग जावपाक येता एक बरें एक्झाम्पल आज पळोवपाक मेळ्ळें. आनी ताचो निश्चितपणे आमी आमच्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन हे सगळे प्रस्ताव आमी धाडटले आणि गंभीरपणे ताची चर्चा सरकाराक करपा खातीर आमी भाग पडटले. एक विशय लक्षात घे. म्हाका दिसता पयर विधानसभा पयलींच सोंपलेली आसा 4 दिसांची विधानसभा आणि विधानसभेक तोच विशय म्हादयच्या विशया संदर्भांतली की एक लेंथी डिस्कशन जे आशिल्लें. म्हाका बऱ्याचशा आमदारांनी आपले व्ह्यूज आपली चर्चा ते तांणी म्हाका दिसता 100% सगळे आमदार जे आसा न्ही म्हादयचे उलयला. घडयेक ताणें आपूण ती चर्चा केल्ली आसा ताका येवपाक गरज ना अशें सांगलें आसा. आज आमी प्रामुख्यान पूण हांगासर एक्स MLA अशेंय म्हणलां की गव्हर्नमेंट सिरियस ना. सिरियस आशिल्ले जाल्यार आयज असो इश्यू जावचो ना. सिरियस आसा नो सिरियस आनी आमी फोरम किंवा आमी एज अ स्पिकर हांव सांगूंक शकना की आमची म्हजी तरी प्रामुख्यान आशिल्लें एज ए आमच्या फोरमाचे सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की जे एक्स MLAs आसा, एक्स मिनिस्टर आसा खरेंच तांचें योगदान गोंय खातीर खूब ताणें दिल्लें आसा. जरी ते आमदार ना जाल्यार सुद्दां आज ते कंट्रिब्यूट करपाक दिवपाक तयार जाता. आनी प्रामुख्यान म्हजी अपेक्षा तीच आशिल्ली जरी आमदार जरी आयलो ना जाल्यार एक्स MLA जे खरेंच थरोले अभ्यास करता आनी म्हाका संख्या जरी कमी उरली जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें दिसता की चर्चेक ते खूब बरे पद्दतीन पार्टिसिपेट जाल्ले. त्या दिसाक सांगलें सीएमाच्या अन्य बाकीचे म्हत्वाचे कामांक ते WRD मिनिस्टर तरी जाय आशिल्ले न्हू जेन्ना WRD मिनिस्टर तरी जाय आसपाक जाय नाका पण ताचे पेक्षा डिस्कशन कितें जालें तें म्हत्वाचें. सर डोंट यू फील दॅट निर्मला सावंत फॉर्मर मिनिस्टर आशिल्ली जी म्हादय बचाव अभियानाक झगडटा ती जेन्ना हिंगा टॉक जाता ती आपणाची सदस्य जाता डोंट यू थिंक सर आसोंक जालें म्हणून सगळें तुमचें वॉट इज पयलें हांगाय म्हणून न्ही बऱ्याच वेळाचेर तिचें सरकार तिचें मार्गदर्शन घेत आसता. म्हणजे राजन केरकार तिचें घेत आसा वारंवार चर्चा म्हणजे केवळ ह्या फोरमा माध्यमांत न्ही हाज्या पयलीं एज ए मुख्यमंत्र्याची चर्चा जाता, WRD मिनिस्टराक चर्चा जाता. म्हाका दिसता की ह्या सगळ्यांची सखोल जी चर्चा आसा जायत आसा आणि आज म्हाका दिसता ह्या फोरमात निमित्तान खूब बरी चर्चा आज जाल्ली आसा. बट तुमचें इम्पॉर्टन्स कितें उरलें फायनली आउटकम हेजें तें कोण ना जाल्यार आमदार इवन खासदार ना न्ही सर. खासदार जो रिप्रेझेंट करता तोय ना न्ही सर. कितें आसा हें सगळ्यांत म्हत्वाचें जे आज कन्स्ट्रक्टीव बरी डिबेट जाली आसा ती आमी दिस इज ओनली फॉर डिबेटूच पूण फुडें कितें आउटकम कितें आमचें एक्स MLAचें किंवा बाकीचें सगळ्यांचें म्हणणें कितें आसा तें आमी सरकार डिबेट येस थँक्यू. डिबेट एंड रेजोल्यूशन पास